सो आयज घरा कोण ना सो प्लॅन आसलो की भायर वचून जेवण हाडचें पण हांव म्हणजे दाळ बी करपाक जाणा शीत केन्ना करूंक ना कित्याक मम्मी सदांच शीत करून वयताली घर केन्ना कितें करून वयचें जाल्यार सो शीत केन्ना करूंक ना सो हांवें कितें केलें युट्यूबार बेश्टो एक व्हिडिओ पळयलो विथआवट कुकर कित्याक कुकर तो लावपाक आसा आमचो पळय तो मातसो विचित्र आसा पळय तो लावपाक मातसो तो कसो घुंवचो पडटा तो म्हाका जमना लावपाक ती मम्मीक सारकी संवय जाल्या मम्मीने भयण सारकी लायता सो म्हाका तो जमना सो हांवें युट्यूबार गेलो एक बरो व्हिडिओ पळयलो विथआवट कुकर कसो करचो तो सो अशें ट्राय करता आतां हांव खूब पळोवया कसो जाता तो म्हाका फस्ट टायम ट्राय करता सो रावा एक पेलो घेवया पयलीं रायस हांव एकटो आसा न्ही आनी आमी जिरा रायस यूज करता घरा कडेन पयलीं सुर्या यूज करताली आतां बंद केलो आतां आमी जिरा हाडटा रायस बरो जाता हेजो इवन पुलाव सुद्दां करतलो न्ही जाल्यार चड नाका म्हाका एकटोच आसा न्ही हांव बेश्टो आनी एक बेश्टो घालया इल्लो असो रातचो कोण आसतना रातचो ओके 2 पेले घातले कितें करया आतां आमी अशें धुवया धुवया पयलीं मातसो तो हें जावन न्ही अशें उदक मातशें मिक्स जावन मातशें आसूं न्ही सो कचरो बी आसा न्ही न्ही वयर कळ्ळें मातशें दवरया मातशें हें जावपाक सेटल जावन न्ही रायस बारीक बारीक कण्णां बी आसता न्ही ती मातशी वयर येवनी मातशें एक 5 मिनटान मातशें मागीर उदक सगळें वचपाचें कळ्ळें ओके गायज जाली 5 मिनटां तो मातशें तो आसा पळय तें मातशें हें करया दवरया ओके ओके सो बाय रायस बरो क्लीन केलो हांवें तो कितें करया हो रायस आसा तो हितून घेवपाचो सो बरो वयत्या भितर थोडो सकयल पडलो ना बारीक इल्लोसो पडलो असो तो भितर घेवया Okay, एक मिनिट ओके सो मी
एक ओके. सो आमी कितें केल्लें, आमी एक ग्लास आनी अर्दो रायस घेतलेलो, म्हणजे पळय पेलो वाटी धाकटी. सो डब्बल जितली क्वॉन्टिटी आसता पळय ते डब्बल घालप. सो आतां 2 पेले घालचे पडले आमकां, म्हणजे 2 वाटी उदक घालचें पडलें. एक 2 ओके. मातशें इल्लें एक्स्ट्रा उडया, कित्याक आयदन आमी दुसरें घातलें न्ही. सो उदक मातशें डिफरंट घेवया, इल्लें मातशें चड घालया उदक. आनी एकदम मातशें उतया उदक, म्हाका धड दिसना, कित्याक परत रायस परत येवपा सगळें वयर येयलें पयलें, तरी इल्लें आसा भितर. सो परत इल्लें ओतया उदक आनी परत भरया, परत ओतया. ओके. आतां परत घालया 3 आनी मातसो अर्दो पेलो एक्स्ट्रा घालया उदक. मातशें गरम केल्लें उदक आसलें सकाळीं तेंच उदक घालता, कित्याक 1 2 मातशें इल्लें मातशें एक्स्ट्रा उडया. 3 जालें न्हू, 3 जालें आनी इल्लें एक्स्ट्रा उडया. फस्ट टायम करता रायस, फस्ट टायम, केन्ना करूंक ना, केन्ना करपाची परिस्थिती येवकूच ना. ते सतत मम्मी रांदून वयताली आयज, न्ही नाजाल्यार भयण रांदून वयताली, कित्याक काल भयण कामांतल्यान येवंक ना, कित्याक ते आयज येवचे ना, ते फ्रेंडागेर वतले खंय. सो भायर अशें जेवण हाडूं येता, पूण भायल्यान जेवण हाडप मातशें म्हाका बरें दिसोंक ना. सादें म्हारग खूब, बेश्टेच पयशांची वाट. घरा कडेन तांदूळ आसा न्ही, बेश्टें भायलें कितें हाडप. आनी काल मम्मी ते हे करून गेल्ली, रांदूंक गेल्ली, ते रोस अंडा कडी आसा पळय, अंडा कडी आसा कालची. आनी रातची मम्मी काल बटाट भाजी करून गेल्ली. सो अंडा कडी आनी बटाट भाजी आसा न्ही. सो गॅस भरया, इल्लें मीठ उडोवया. चमचो खंय चमच्यान मातशें ढवळुया, मातशें मीठ घातलां न्ही भितर, सो मातशें ढवळुया. कॅमेरा कितें जालें, ब्लर जालो. ओके. सो आतां मातशें रावया, कित्याक बॉयल जावपाक जाय न्ही. सो मातसो वेट करया. ओके गायज. सो हवे गायज खतखतपाक लागला. सो मातशें 2-3 मिनटां रावया, म्हणजे खतखतीत मातशें चॅक करपाक जाय रायस जाला तो. व्हिडियोन सांगला तशें करता हांव, म्हाका हांवें केन्ना करूंक ना रायस. परत सांगता, हांव व्हिडियोन जशें दाखयला तशें करता, तशें एग्जॅक्ट ते तशें स्टेप्स हांवें फॉलो केल्या. आतां कशें जाता रायस म्हाका खबर ना. ओके गायज, सगळें जालो दिसता म्हाका. मातशें उदक उरलां येवपाक, उदक मातशें जिरतलें. सो तें सांगलां की 2-3 मिनटां वयर धांपून दवर म्हणून.
असा ओके असा गॅस ते आयदन घेऊया आमी धापपाक आमचे बरें व्हडलें घेतल्यार बरें दिसता सो व्हडलीच प्लेट घेऊया ताटूच घेऊया धापया मातशें 2 मिनटां रावया कळ्ळें 2 मिनटां रावन पळोवया कशें जाता तें मातशें बारीक करया पुरो मातशें 2 मिनटां रावया 2 मिनटान पळोवया आमचो रायस कसो जाला तो ओके गायस दिसता म्हाका बरो जाला कसो पूण पळोवया काडलो काय काडले न्ही ओके गायस 2 मिनटां जालीं काडया आमचे धापलेले ताट जालो यस जालो रायस तर तो आमी गॅस बंद करूया ओके गायस सो मातशें हाते गरम लागले ओके मातशें कितें करूया आतां उदक आसा न्ही रायसाक मातशें उदक उरलां पळय तें मातशें जिरोनी सकयल कळ्ळें सो मातशें धांपून दवरया एक 15-20 मिनटान परत आमी ओपन करया तें मातशें उदक सकयल जिरतलें न्ही सो एक 15 मिनटान ओपन करया ओके गायस सो 15 मिनटां जालीं तर ही आयदन काडया वयलें ओके हय रावला पळय आतां घेवन पळोवया तो गॅस बरो जाला पळय ओके सो हो रातचो दवरया मातशें गरम करपाचो आनी रातचो जेवपाचो सो धापया गायज ओके जालो आमचो रायस सो गायज आतां हांव जेवता सगळा रायस म्हाका कसो जालो हांचो म्हाका दिसता बरो जाला कसो पळोवया बेश्टो टेस्ट करून पळोवया बेश्टो आं इल्लो असो बरो जाला गायज सो हो हांवें फर्स्ट टायम रायस केला फर्स्ट टायम एटेम्प्ट सक्सेसफूल यूट्यूब व्हिडिओ पळयलो म्हणून सक्सेसफूल जालो डायरेक्ट समज करपाक ट्राय केल्लें म्हाका कांय आयडिया नासलें म्हाका खबर आसलें उदक घालपाचें म्हणून कशें कितें काय नासलें म्हाका आयडिया धुवपाचो बी तें म्हाका खबर आसलें कित्याक पयलीं आमी मम्मी बी रायस करतना हांव रायस धुवप बी तें सगळें करतालो पूण फुडलो प्रोसेस म्हाका खबर नासलो कसो कित्याक तें सगळें मम्मीच करताली न्ही मागीर मम्मी म्हणटालें किचनांतलो भायर वच तुवें रांदपाचें काम काय मम्मी वयल्या आमकां विचारताली तुमचें रांदपाचें काम कितें तूं वच भायर वच सो मागीर हांव केन्ना किचनान दाळ बी करपाक हांव शिकला तें बी सांगता कशें तें यूट्यूब व्हिडिओ पळोवनूच शिकला रायस हांवें केन्नाच करूं ना म्हणजे करपाक पांय दिवंक ना केन्ना करपाची सदांच घरा कडेन आसता रेडीमेड आसतालो रायस केल्लो मम्मी नाल्यार भयण करून वयतालें तेन्ना पयलीं डॅडी आसलो तेन्ना मम्मी ना भयण नाल्यार डॅडी आसलो आनी डॅडी रायस करून वयतालो सो हांव केन्ना करपाक पांय दिवंक ना सो फर्स्ट टायम रायस केला जालो सक्सेसफूल गायज सांगा कॉमेंटान सांगा रायस म्हाजो कसो जाला तो सो चला गायज बाय जेवता हांव भूक लागल्या बटाट्याची भाजी आनी कालची अंडा कडी आसा सो चला गायज बरो जेवता पोट भरून हांव बाय